सरकाराक पुराय मिटरा सकट डेटा चार्ज आणि रिचार्ज सुविधा टॅक्सीकारांक फुकट दिता. ताचे मोल 11,234 पावता. टॅक्सीकारांनी पयलीं पैसे फारीक करचे, त्या उपरांत एक फॉर्म भरले उपरांत हे पैसे तांचे अकाउंटात पावतले, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. परत परत कोर्टान वचूं नाकात, कोर्ट आयकपाचे मनस्थितीत ना, माविनान टॅक्सीकारांक आवाहन केला. महामारीच्या काळात धंदो बंद पडिल्ल्यान टॅक्सी मिटराची पुराय रक्कम सरकारान फारीक करची अशी टॅक्सीकारांची मागणी आशिल्ली. पूण मिटर जेन्ना सक्तीचो केलो तेन्ना मिटर फुकटच आसलो. पयली खेपे मिटराची 50% किंमत मेळटाली, उपरांत 50% वर्सां सोंपतात तेन्ना मेळटाली. पयशे फकत मिटराच्या माकराचे दिताले. आतां मिटराक लागपी हेर गजाली सरकार फुकट दिता, माविन म्हणटा. आमी सरकारान ठरयलें की आमी आमच्या टॅक्सी भावांचेर विश्वास दवरतले. आमी फूल एमावंट कॉस्ट ऑफ मीटर प्लस डेटा चार्जीस प्लस रिचार्ज हें सगळें तांकां 11,234 सरकाराक पडटा. नाल्यार पयले फकत अरावंड 8,000 सुमारान आनी थोडे चिल्लर पडटले. ते पडटले कित्याक आमी कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रुमेंट दिताले. आतां आमी फूल एमावंट दिता. आतां फूल एमावंट तांकां कसो मेळटा? तेणी मिटर येयले बसयले तेंचे एकावंटाक तो एमावंट क्रेडीट जाता. एक फॉर्म भरले आनी ते फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केले म्हणटच. आतां आमकां अशें आसा की आमी डायरेक्ट वेंडराचे हातीन आमी पयशे दिवपाक शकना. इट इज एगेन्स्ट द फायनान्शियल रुल्स. ताका लागून तेणी पयले ते फारीक करून ते तेन्ना तेंचे एकावंटाक क्रेडीट जाता. सो आमी दिल्लें उतर आमी पालन केल्लें आसा. म्हाजी अजुनूय विनंती सगळ्या टॅक्सी भावांक, तेणी पळयला ते 5-5 फावटी कोर्टान गेल्ले आसा, डिफरंट एसोसिएशन. कोर्ट इज नॉट इन अ मूड टू लिसन अँड रायटली सो. दे हॅव टेकन द रायट डिसिजन. गोंयचे टॅक्सीकार टुरिस्टांचे शोशण करतात ही गजाल जगभर फामाद जाल्या. सरकारान टॅक्सीकारांचे सगळे विशय आयकून घेतल्यात. महामारीच्या काळात तांकां सगळ्या बाबतींत सूट लेगीत दिल्ली. सरकार जेन्ना तुमकां इतल्यो सुविधा दिता तेन्ना टॅक्सीवाल्यांनी सरकाराचें मात तरी आयकपाक जाय अशें माविनाचें म्हणणें. बसवाले टॅक्सीकारांची दिशाभूल करतात असो आरोपूय माविनान केला. ट्रान्सपोर्टेशन इन गोवा वीच एवरीबडी टॉक्स अबाउट की गोंयांत सगळे सारके हा टुरिस्ट येता तांकां वेवस्था जी ट्रान्सपोर्टाची आसा, चड कोण टॅक्सीची जी आसा एक्सप्लॉयटेशन चड जाता म्हूण हो विशय इवन इंटरनॅशनली गेल्लो. हांव म्हणना, हांवें सुरवातेकूय म्हणलेलें आसा की सगळे तशें करता म्हूण. थोडे टॅक्सी भाव मेजॉरिटी सारके खरे आनी एम्बेसिडर ऑफ टुरिजम कशें वावरता, बरें ते कार्य करता. आनी इवन अशें सुद्दां उदाहरण आसा, कोणाचे कितें पयशे उरला, बॅग उरला, कोणाची वॉच ते सांडून गेला गाडयेन, वयल्यान तेंचो स्वताचो देस्पेज करून तेणी तें व्हरोन तांकां परत दिल्लें आसा. हेंय म्हाका उदाहरण आसा म्हाजे फुडलें. पूण हांवें गेले ते खेपे सांगलां तशें एकदां कितें जाता, एक सुद्दां कुसलोलो आंबो आसल्यार एक बास्केटान आख्खे सगळे मागीर ते कुसतात. सारके वागणूक करून तेणी कॉपरेट करपा जाय एज अ इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर इन द टुरिजम पाय. आतां 27 तारखेर वर्ल्ड टुरिजम डे जावपाचो आसा. सारकें तेणें पालन करपा जाय तेजो. दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम. मिसगायड जावन घेवपा जायना. आनी ते हो सरकार असलो आहा की ते सांगता तेणें आयकून घेतलेलें आसा. आमी पॅन्डेमीक टायमार तांकां हे वेव केले, सगळे टॅक्स भरपाचे पेनल्टी आमी वेव केली. इवन बसवाल्या आमी तीच संदी दिली. आनी इवन आतां ते म्हणटाले टील सप्टेंबर एंड सुद्दां एक्सटेंड करपा जाय. हें सगळें जेन्ना आमी तांकां सुविधा दिता तेंचेंय कर्तव्य आसता. सरकाराचें कितें इल्लें तरी आयकनी आनी हायकोर्टाचे आदेश प्रमाणे तरी चला. आमचें आयकना जाल्यार इतलीच म्हाजी तेंचे कडेन. तुमी सगळे जाण मिटर बसया. तुमी पळयला इवन हायकोर्टान कितें आदेश दिला ते. आतां थोडेचशे तांकां मिसगायडींग चालू आसा. जे केन्ना टॅक्सी भावां बरोबर नासले, जे टॅक्सी धंद्यानूच नासले, दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स इन टॅक्सी बिजनस एट ऑल. ते बस चलयताले. बस ओनर्स असोसिएशनान थोडे लोक आशिल्ले. आतां ते सडनली हितून घुसला आनी आमचे भावांक कन्फ्यूज करता. कन्फ्यूज करून 5 खेपे ते कोर्टान गेले. कोर्टान वयल्यान आनीक पाटी बोडी मारली. अशें करून घेनाका स्थिती. आमी फुल्ली कॉपरेट करता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.